ताका पावर कसलेच नसता ज्युनियर इंजिनियराक. म्हज्या अंदान तो फक्त एस्टिमेट करू शकता, पण तो अप्रुवल ते 1 कोटी जाल्या कारणान ते सुपरिटेंडिंग इंजिनियरा कडे पासून वयर पावतले आनी चड करून ते PWD कडसून वयतात. तेजो रूट PWD हा. पण माझ्या अंदाजान ते PWD कडसून काडूंक जाय, कित्याक PWDचे काम नगरपालिकेचे काम फाटी धरतात. ते आपले काम पयलीं करपाचे प्रयत्न करतात. म्हणून माननीय आमदार विश्वजीत राणे म्हणटा तातूंत खूब सत्य हा की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा जाय. मोठी गरज आहे. पण परत प्रश्न येता स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयल्या पर्यंत पेमेंट कोण करतलो तो दुसरो प्रश्न हा. म्हणजे स्टाफ वाडयलो त्या स्टाफाचो पेमेंट कावन्सिलान करपा जाय. कावन्सिलाची आर्थीक ताकद ना म्हणटकच हो विचार करताना बारीकसायेन करपा जाय आनी एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सोल्युशन करपाचो प्रयत्न केला. आनी तो अप्रुवल मार्क पळय हा आमी तो PWD कडसून काडून आमी जी सुदाचो स्ट्रक्चर पळय हा आमचे कडेन CE पासून हा, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हा आमचे कडेन, असिस्टंट इंजिनियर हा, तेंचे मार्फत वापरूंक सोदता हांव. म्हणटा हे फुडल्या म्हयन्या भितर म्हजे जाग्यार पडपा जाय. श्री प्रमोद सावंत. माझे म्हणणे आसा की हेजेर चेकलिस्ट कोण दवरतलो आसा. आता प्रश्न विचारलो ऑनरेबल मेंबरान. माझे म्हणणे आसा हांकां आर्ट एंड कल्चरान पयशे दिलेच कित्याक? डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आसतना प्रश्न कितें आयलो सरकारान म्हणजे आर्ट एंड कल्चरान हांकां पयशे कित्याक दिले? इतके पयशे दिवपाचे आशिल्ले जाल्यार पयशे दिवपा आतां परत प्रश्न आयला तेजे चेकलिस्ट कोण दवरतलो हो प्रश्न आसा. आनी हे पयशे जे आसा हे कित्याक म्हणून दिवपा जाय आशिल्ले? स्पीकर सर, तेन्नाचे सरकाराचे इंटेन्शन कितें आसलें तें म्हाका खबर ना. हे 2011 डिसेंबरान पयशे दिल्ले. माननीय आमदार दिगंबर कादंब चीफ मिनिस्टर आसले. हेजी कारणां कांय सांगूंक शकना. पूण सर्क्युलर हांव वाचून सांगूंक शकता की मॉनिटरींग UD डिपार्टमेंटा कडेन हाय म्युनिसिपालिटी बद्दल. स्पीकर सर, एक डिपार्टमेंट पयशे दिता आनी तेजे मॉनिटरींग परत दुसरे डिपार्टमेंट करता, खंय तरी घोळ आसलेला सारको दिसता. हाजेर एक्चुअली परत एकदा म्हणटा की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. परत आतां दुसरे डिपार्टमेंट पयशे दितले चेक करपा खातीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन दवरतले. खंय तरी कितें तरी घोळ आसलेला सारको दिसता. स्पीकर सर, पयशे कोणानूय दिवं येता. जाल्यार डेपॉझिट वर्क सारको आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मॉनिटर करूं शकना युटिलायझेशन, की तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, तेंचे कडेन इंजिनियर ना, ते भाशेन ते मॉनिटर करूं शकना. ताका लागून दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन पयशे दिवं शकतात. हे अडचण टेक्निकली कांय ना. There is some amount for cultural activities also. That it has to just look at. Small component. Shri, next question, Shri Alexa Reginald. 3B. 3B. B. Reply is as per cyclostyle. Speaker sir, I have asked in one of the columns I have asked whether the person recruited is after election code was over. I have asked one specific question in that, and in the column it is given yes. Now I want to ask the Honorable Chief Minister, I would ask the government whether only selected departments were given work, were recruited after election code, or whether all departments, or whether selection, or whether recruitment was done, whether they were recruited only selected departments, department तांचेकडे आहेत त्याचे ते केले. Because here I have seen captain of ports, I am not on an issue where I don't want them to be removed. म्हाका नाका की तेंक काडलेले, म्हाका ना हांव उलयता म्हण तेंचेर कोंत हांव उलयना, हांव कशें उलयना कोंत कोणाचेर, बट म्हाका कितें जाय जे भाशेन तांकां केलाय ते भाशेन दुसऱ्यांकूय कर. कित्याक सगळे बारकेले मनीस आनी कितले ते मनीस 500, 1000, 1000 घेवन नशीब वयतलो कितले ते दे स्मॉल पोस्ट. स्पीकर सर, तो पयली कितें उलयता ते ताका सारकें ताणें अभ्यास करूं ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हजे कडेन आसा, एग्रीकल्चर म्हजे कडेन आहा, फायर सर्वीस म्हजे कडेन आहा, टेक्निकल एज्युकेशन म्हजे कडेन आसा, वॉटर रिसोर्सीस म्हजे कडेन ना, डायरेक्ट फिशरीज म्हजे कडेन ना, डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर म्हजे कडेन डिपार्टमेंट ना, मागीर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हजे कडेन ना, ड्राफ्टमॅन ट्रेनिंग म्हजे कडेन ना, रिवर नेविगेशन म्हजे कडेन ना, नोटरी सर्वीस म्हजे कडेन आसा, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हे प्रमोशन पोस्ट म्हजे कडेन आसा, सिव्हिल सप्लायज म्हजे कडेन ना. हांव सांगूंक सोदता इतलें की तो म्हणटा एक थोड्याच डिपार्टमेंटांक दिला म्हणटा तें चुकीचें आसा तेजें.
there are about 30 departments, 31, 32, 35 departments which has been given permission to recruit because their process was halted at the time of election. It was either not completed. They did not try to hurry. Some of them had done interviews. Result was not out. They kept it there. Result was given out afterwards. So they have not violated any of the code of conduct or procedure. This itself proves that this government has not blatantly thrown out all the applicants. This proves that this government has selectively, by verifying proper cases, have approved those who have followed the procedure. इतले दाट आहा हांगा हे सगळे पयलींच सिलेक्ट केले आमी सिलेक्ट करना सिलेक्शन वॉज डन बिफोर सिलेक्शन वॉज डन during the earlier government's time. We have accepted them. Because sir, what Chief Minister says is right. Let us presume whatever he is saying is right. Only in this department's procedure सारकेल्लो एअर डिपार्टमेंटान सारको करूना काय हे ऑफ डिपार्टमेंटान ऑफिसर बरे आसले आनी ते ऑफिस डिपार्टमेंट बरे आसले तेंकां काडून उडया नवे ऑफिसर घालया आनी रिक्रुटमेंट करूया. स्पीकर सर डिस्पॅरिटी नाका स्पीकर सर. हांव तेच सांगता ज्यांच्यांनी प्रोसिजर सारके केल्या ताका धरून दिसता अमक्या जाग्यार सारके केला ताणें म्हाका केस दिवची. हांव जाय जाल्यार ऑलरेडी सुद्धा डिसिजन घेतला आसा जाल्यार परत रिव्यू करता. तो सांगता तें बरोबर दिसता बरोबर आसा अशें दिसलें जाल्यार डेफिनेटली हांव कन्सिडर करता. पण तें बरोबर आसा काय ना हें हांव ताका दाखयता पयलीं. ताणें मागीर म्हाका दाखोवचें. स्पीकर सर दाखोवपा जाल्यार जायती गोश्ट हांव उत्तर दिवंक शकना. हांव ते सगळे भुरगे आहाय ते आमी गोंयकार म्हणटा तेंकां कित्याक डिफरन्स कित्याक प्रिवियस गव्हर्मेंटान जे आहले ते कॉमेस केल्ले प्रोसिजर ही से स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर म्हणटा की प्रिवियस गव्हर्मेंटान प्रोसिजर केला. You want action or not? I don't want action. I want the other guys to be recruited. इतले मगेले आनी काय ना कित्याक आहे. Okay. Speaker sir, the government is to give justice. These are the cases, this is a proof that just because a selection or procedure was done during earlier government's time, we have not taken vengeance or we have not taken this. Though I know that most of these candidates are also selected by earlier governments. Still, at least on paper, there was a semblance of proper procedure. कागदाचेर काही डिपार्टमेंटान हांवें जशें तो सांगलें तो सांगता तो म्हाका एप्लिकेशन ना जाल्यार सुद्दां कन्सिडर कर. कशें 40 वर्सां जावन गेल्या तरी कन्सिडर कर. कशें बिकॉज द गव्हर्मेंट इज इन प्रोसेस ऑफ कन्सिडरिंग that those who have supplied bogus document are being given one time. Sir, I'll correct you. I didn't say that. Because sir, I didn't. I'll correct you. I didn't say application now. No, एक minute. For education department on, we have asked one person to resign because he has forged his certificate of board examination. Age आपले कमी करपा खातीर. Speaker sir, हाज्या खातीर आमी solution काडला. दोन गोष्टी करता आमी in process. They have not been finalized. One, those who have submitted wrong documents, false documents, there are many cases. They every day complain that we have come to conclusion that we will give one-time amnesty. If anyone is interested, he can quit the job or correct his data. If it is of minor nature, we will correct it. But if it does not fit recruitment rule, he will have to resign. We will not go for criminal action against them. पण म्हाका खबर आहा की 46 वर्साच्या मनशान सुद्दां आपले वय 40 केला आनी तो गव्हर्मेंट सर्वीस जाला अश्यो केसी आहा. सो आय वील गिव वन टायम एमनेस्टी फॉर 2 months or 3 months period for doing that. Second thing which we have corrected, we agree that there were many applications called for much earlier and recruitment process was done in hurry during election time, obviously definitely for election gains. So that wherever we have cancelled, we have already moved and we are notifying that all age criteria has been upgraded by 2 years. That means 40 चे 42 जाले, 22 जाले 24 जाले, 26 जाले 28 जाले, 32 जाले 32 जाले, 45 जाले 47 जाले, 43 जाले 45 जाले. 2 वर्सां सगळ्यांची एज रिक्रुटमेंटाक 2 वर्सां खातीर पिरियडाक रिलॅक्स केल्या by 2 years. So all these people who feel that their job is not completed, they can apply again if they have crossed 40. So they have got an opportunity to apply again. We don't want to take away the opportunity. म्हाकाय कळटा ते गोंयकार म्हणून
पण गोंयकार म्हणून कळटा आसतना 5,000 लोकांनी एप्लाय केला आणि 100 लोकांक घेतल्या जाल्यार 4,900 लोकांचेर अन्याय जाता ते तूं पळयना. Speaker sir, I'll correct what Chief Minister said. I'll correct एकूच what Chief Minister said. I'll just correct him. Honorable Chief Minister कितें म्हणला, हांवें म्हणलें एप्लिकेशन ना जाल्यार तें घे म्हण हांवें म्हणलो ना एप्लिकेशन ना तें घेत म्हळ्यार कंप्लीट करता. वॉट आय सेड एप्लिकेशन कोण मेळना जाय तेगेलें थिंगा बिकॉज देर आर 10,000 एप्लिकेशन. आनी सेकंड हांव कितें म्हणटा आतां मुखार चीफ मिनिस्टर रिक्रुटमेंट करतलो ते आपल्याक कॉन्स्टिट्युन्सी करपाना तेगे मेंबरांतल्यान काय सगळे गोंयचे करतलो ना आनी फेवर नासो करतलो गव्हर्मेंटानी कितें आपल्याक एक आमदार आपल्याक मनीस एक घालूंकूच सोदिता नाल्यार आमदार कितें करपाक आमदार कितें करपाक म्हणजे कांयच ताका कितें दिसता की हांगा एक फ्युडल लॉर्ड हांव आय एम हियर एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ट्रस्टी ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट. अ ट्रस्टी इज नॉट सपोज टू डू हीज बेनिफिट. Trustee is supposed to pass the benefit equally to every person. We'll see when and more so for a downtrodden. त्या खातीर आमी सांगला की ST आमी we are trying our best to fill up the ST vacancies because down the line a person is less privileged is we will try and help him more. So as per rules everything will be done. ताणे कांयच हे करपाची चिंता करपाची गरज ना. ही कॅन आतां उलट हांव सांगता 2,200 पुलीस वाड्याची एडवर्टायज येता फाल्यां परवा. तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मातशें रिक्वेस्ट कर लोकांक एप्लाय करा म्हणून. आय एम टेकिंग द रिक्रुटमेंट प्रोसेस टू द विलेजीस ऑफ द स्टेट टू डिफरंट तालुकात. प्लीज आस्क देम टू एप्लाय. पुलिसांक कोणें नाही मग कित्याक पुलिसांक कोणें नाही मग जाणटो ताका लागून म्हणटा कित्याक दिता काय ना ते पळय ना कोणें नाही न्ही कोण ना कित्याक 13 म्हयन्याचो पगार मेळटा म्हणून सांगलें मरे बट आमगे भुरग्यां नाही न्ही. ऑनरेबल MLA yesterday you made a comment that even क्रिस्तांवांकय घे म्हणून हय हे ना कशें तर ते कोणा हे नाही ताका लागून नाही न्ही ते हांव घेता हे नाही ते हांव घेता. तूं एप्लिकेशनाक करपाक लोकांक सांग दाखयता. इनफॅक्ट आय एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग द एडवर्टायजमेंट टू ऑल चर्चीस ऑल टेम्पल्स ऑल NGOs. That is all major recruitment we will send and we are in the process of considering subordinate staff commission for recruiting LDC. कारण नाका शिवर जाता 5,000 अर्ज येता 10 पोस्टांक 2 पोस्टांक 1 पोस्ट आसा जाल्यार म्हजे मिनिस्टर म्हाका आमकां पांया पडटात पोस्ट आमकां नाका तो म्हणून विचार तांकां. तेकान म्हाका सांगला ते जॉईन करा आनी एका धपक्याक घ्या म्हणून. कारण 5,000 लोकांचे इंटरव्यू घेवप म्हणजे सगळो प्रोसेस काबार जाता. So we are thinking of consolidating and taking people through one process. So सगळ्यांक चान्स मेळटले इक्वल एक्झॅक्ट इक्वल जावचे ना पण ओवरऑल देर विल बी फेअरनेस. स्पीकर सर मान्य मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय म्हाका जे एम्प्लॉयमेंट हांव एम्प्लॉयमेंटाची कोंत्र ना स्पीकर सर जायते अनएम्प्लॉय भुरग्या गेले ते सरकारान एम्प्लॉय केल्ले जे कोण मंत्री आशिल्ले radius of 7 kilometer to 5 kilometer ह्या भुरग्या एक डिपार्टमेंटात मुखेल रेडियसांतले आसा वेगळे डिपार्टमेंट. स्पीकर एज अ चीफ मिनिस्टर आय वॉन्ट टू क्वेश्चन यू स्पीकर सर ह्या मंत्री आशिल्ले तेंगे तूं चौकशी करतलो ह्या भुरग्यांक कामार लायले आनी इलेक्शन ऑन 24th इलेक्शन कोड 24th लागलो 4 वरांचेर त्या दिसा 24th ऑफिसर थोडे डिपार्टमेंट आसले रातचे 11 वरां पासून एम्प्लॉयमेंट छापताले घरा कडेन एम्प्लॉयमेंट दिल्या तेंचेर तूं चौकशी करतलो ऑफिसांचेर चौकशी करतलो आनी इतले 12 मंत्री आशिल्ले ते 12 मंत्री आशिल्ले तेंगे रेडियसांतले कितले आहा ते म्हाका आन्सर दितलो. सर आमच्या ऑनरेबल मेंबरान परफेक्ट प्रश्न विचारला. 2 भितर प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. 12 न्हय आय हॅव गॉट अ केस इन लेबर डिपार्टमेंट where officer have signed on a date he was in Delhi or Jaipur sorry. हांव तूं इन्व्हेस्टिगेशन करूंक वचत जाल्यार ऑफिसरूय फोंडान पडटले तांकां अजुनूय कळना. We cancelled it. That is why we are cancelling it. If I investigate त्या भुरग्यां बरोबर ऑफिसराचे क्रिमिनल केसी येतल्यो म्हणून हांव विचारता करूं हांव करता म्हाका कांयच ना. लेट कोर्ट डिसायड. म्हाका Chief Minister has to set up an example here. हांवें कंप्लीट करूं ना. स्पीकर सर हे असले प्रकार खूब आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हातून भितर जर तूं एड्रेस पळयत गेल्या 3-4 वर्साचे जाल्यार 70 ते 75% एड्रेस हो लोटलीचो मेळटा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. म्हाका खबर आसा तो कितें ताजेर म्हाका प्रॉब्लेम आसा.
There are problems faced by the departments because of that.